गोंयकारांची रिएक्शन आयकलें. तुम्ही सकाळसान हो सगळो ड्रामा पळयतात. वॉट आर युअर ओपनिंग रिमार्क्स? म्हाका दिसता अशें की एक सिस्टम आमच्या गोंयांत आसपाची ती पयलींच्यान ना. आतां आमकां दिशिल्ली सिस्टम जाग्यार पडटली, ती पडना. आनी आमकां ही सिस्टम जाग्यार घालनासतना गोंय आर्थीक दृश्ट्या किंवा बाकीचे आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तें वाट लावन अशे तरेन मुखार आमी गोंय वतात की फुडें कितें जातलें तें आमकां आतां कळटा. दीस इज डिजास्टर, लॉलेसनेस, अराजक गोंयान भितर आसा. आनी म्हाका दिसता दीस इज फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. ओके. अमित बाब, तुम्ही सकाळसान म्हाका सांगलें की तुमचे कांय पुलीस ऑफिसरां बरोबर सुद्दां वाद जालो, जी परिस्थिती चल्ल्या ती पळोवन. वॉट आर युअर ओपनिंग रिमार्क्स? लज दिसता म्हाका, लज दिसता आज गोंयकार म्हणून आमी जे आसा पळय आज लज दिसता. कारण जें घडलें तें लोकांनी नॅशनल लेवलाचेरूय पळयलें. हतबल पुलीस ऑफिसर, सिनियर लेवल पुलीस ऑफिसर रस्त्यार रावता आनी एक 200 जे 25 आशिल्ले ते 200 जावपाक पुलिसांनीच दिले. ते हे अराजकता माजयता, रस्तो बंद करता, हायवे बंद करता आनी पुलिसां कडेन कांयच जायना. पांय पडटा तांकां अशें वच आनी तांणी मागीर रस्तो मेकळो करून तांकां वचूंक दिता. कित्याक अरेस्ट करूं ना? तुमचे कडेन पावर्स ना? SDM आशिल्लो थंय, यूज युअर पावर्स, अरेस्ट देम. वाय डिडंट यू डू दीस? यू हॅव पुट अस गोवन्स टू शेम इज वॉट माय रिएक्शन. आनी जेन्ना हांव एका पुलीस ऑफिसराक एक मॅसेज धाडटा की दीस इज अशेमिंग दॅट पुलीस ऑफिसर्स ते दाणे आसतात आनी तांचे ते यूज करताले, जाल्यार तुमी कितें करताले? म्हाका मॅसेज कितें येता रिटर्न की पीपल लायक यू हार्बर देम म्हणून. ब्लेम आदवोगाद हार्बर करता आनी तुमी रस्त्यार रावन जे नाटक पळयता तें कितें? This is a reaction of every Goan. It is anger within me, which I will express it openly. नाव घेवप बरोबर न्ही म्हणून नाव घेना, पण this is what every Goan feels today. रवी बाब, तुमच्या खातीर 2 प्रश्न. पयली म्हळ्यार तुम्ही होम मिनिस्टर आशिल्ले, सो नायजेरियन्साचें नाटक कितें? इतली नायजेरियन्स येवपा फाटल्यान, आनी तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले जाल्यार सेम सिच्युएशन कशें हँडल करता आशिल्ले? पयलें म्हणजे हे नायजेरियन जे आसा हांगचे आमचे गोंयांक, खरें म्हणल्यार तांकां पयलीं हांगसरल्यान धांवडोवपाक जाय इमिजिएटली. पण इमिजिएटली धांवडेत आसतना जी मर्डर जाल्या तितूंत ते लोक कितले इनवॉल्व आसात ते काडून उरलेल्या सगळ्यांक डिपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण जी हांगसर इन्स्टिट्यूशन आसात, ज्या इन्स्टिट्यूशनान तेणी एडमिशन घेतलेलें आसात ती तेंची चॅक करपाची बोगस आसतली. कांय बेश्टी इन्स्टिट्यूटांनी घेतल्यांक एडमिशन घेतल्यांक बोर्ड लायला आनी इन्स्टिट्यूट घेतल्या. इवन पणजेक सांगून म्हणून अशी तांकां एडमिशन दितात आनी ते एक वर्सा एक मनीस 5-5 वर्स 10 वर्सां एकाच क्लासी कशी उरता. म्हणजे हेजेर खरी स्टडी करपाची आयचे एज्युकेशन मिनिस्टर जो बाब मनोहर पर्रीकर आसा तेणे हेजेर विचार करचो. आनीक हें जें कितें आसा लॉ एंड ऑर्डर आनी आतां ह्या दिसांनी एकान ते तेंचें कितें जालें खबर ना, तेंचे मर्डर जाले तेवूय कांय खबर ना. कित्याक आतां जे ड्रग्स जे आसा ते कोठ्यांनी मेळपाक लागला. पयलो हजारांनी मेळटाले अशें म्हणटा तुमी धरनाशिल्ली म्हण. आमी धरनाशिल्ले, आमी सगळे कोट्यान धरता म्हणटा. ते कोट्यान धरता म्हणजे हे कोट्यान पावले कशें? आमच्या वेळार सगळ्यो पार्टी बंद नाशिल्ल्यो. डायरेक्ट सगळे रेव पार्टी जावं मूनलायट पार्टी सगळ्यो पार्टी बंद केल्ले. आनी जेन्ना आमी ते बंद करपाक लागले म्हणून इवन ऑपोजिशन लोक जे आसा ते सपोर्ट करता तांकां बेश्टे बोवाळ करून. तुम्ही आज होम मिनिस्टर आशिल्ले, ह्या खिणाक कशें हँडल करता? हांव इमिजिएटली तांकां पयलो सगळे अरेस्ट करपाक येतलो आशिल्लो. इमिजिएटली एक सायड सगळी काडटा आशिल्लो. कित्याक थंय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावपाचे आशिल्ले. कारण गोंयचे लोक एकठांय जाल्यार तांकां सगळ्यांक तांकां मारूं शकताले. पण तांकां पयलीं काडून खंय तरी व्हरून जेलीन घालपाचें आनी मागीर इन्क्वायरी करपाची तांकां सगळ्यांक. कारण हें तांकां लागून घडलां. म्हणजे हें तांकां लागून घडटा त्या वेळार आमची ड्युटी आसता हांकां पयलू प्रिव्हेंटीव मेजर म्हणून पयलू तांकां काडपाचें आनी व्हरून भितर जेलीन दवरपाचें. आनी पयस वेगवेगळे एकाच कडेन सगळ्यांक दवरपाचें न्हू. 5 एक कडेन 10 एक कडेन अशें करून सगळ्यां कडेन तांकां हे दिवपाचें. कारण डिस्पर्स करपाचें. कारण ते कायदो हातींत तेणी घेतलो. आज पुलीस थंय आसा, चीफ मिनिस्टर थंय वता आनी कायदो ते हातीन घेवन रावले, दाणे घेवन रावतात अशें आयकलें. कित्याक हांव एअरपोर्टा वयल्यान डायरेक्ट हांगा येयलो अशें आयकलां. बट जेन्ना ते कायदो हाती घेतात तेन्ना मुख्यमंत्री म्हणजे कितें करता वचून थंय? मुख्यमंत्री कितें करता वचून? आतां थंयची सिच्युएशन हांवें आयकलां. एक आमदार वचून ते कंट्रोलाक हाडटा ना, ते मोठी मारामार जावपाक आशिल्ली. तांकां सगळ्यांक जर मारलेले जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें? आमचे गोंयकार उठ्ठा आशिल्ले सगळे. आतां गोंयकार एक आमी सहन शक्ती आमच्या आसा म्हणून आमी ते आमच्या लोकांनी ते पासीस काडले. विजय, पयला सकाळसान कितें जालें तें ओपनिंग रिमार्क्स? ना, हो जो आमी पर्वरी रोड शो पळयलो, हो रोड शो नायजेरियनाचो पळोवन म्हाका अशें दिसता की सरकार जो टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोट्यांनी रुपया मोडून जे रोड शो करता, त्याच्या खातीर हे BJPचे मिनिस्टर सगळे इंटरनॅशनली भोंवतात,
हे सगळे रोड शोआचो इफेक्ट एकूच धपक्यान हे एक रोड शोआन न्हिदयलो. जेन्ना एक बरो ट्युरिस्ट हें पळयता आनी फाल्यां हें पेपराचेर सगळ्याक येवपाचें आहा तेन्ना हेच एक रोड शोआ खातीर गोंयचें जें नांव कितें इल्लें उरिल्लें तें हें परिवर्तन सरकारान सोमतें एक धपक्याक न्हिदयलें. इट इज अ क्लियर कट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. पूण अशें जेन्ना कॉलॅप्स जाता तेन्ना एज एन ओपोजिशन MLA आमचें कर्तव्य जाता पयलें की होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन मागप. पूण हांव होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन मागना. इतल्याच खातीर मागना कित्याक ताजें जर रेजिग्नेशन मागलें जाल्यार ताका रिप्लेस करपी हे सरकारान आनी कोण ना. सगळे उरिल्ले आहा ते खुट्याचे माकड तांच्यान तें कांय पळोवपाक जावचें ना. इन एनी केस इट इज अ वन मॅन गव्हर्मेंट. सो आय एम गोईंग टू द कॉन्ट्ररी and saying that every Goan, including opposition MLAs like me, are willing to come out and offer support to the government to cleanse Goa of this malice. हे जे आमकां दुयेंस लागना ड्रग्साचें, जें प्रॉस्टिट्युशनाचें, जें रेव पार्टीचें, चड करून ऑल which is centered around foreigners doing illegal business in Goa. ज्याचेर आमकां 1.5 वर्स जालें असेंब्लीन सदांच एश्युरन्स मेळटा की ना आमी कितें तरी करता. तुम्ही म्हणटा की लेटेस्ट आमकां थंय तूं बस म्हणटा मेळटा. सी फॉर्माचो इशू आयिल्लो तेन्ना हांवें होच इशू काडिल्लो. डेव्हिड हेडलीची खबर सांगिल्ली तेन्ना आमकां थंय कितें सांगलें तूं बस म्हणून. तूं बस हें चड जातकच जेन्ना एसेंब्लीन आवाज उठोवंक मेळना तेन्ना हें आमकां दिश्टी पडटा. हें सगळो नेट इफेक्ट आज दिश्टी पडिल्लो. तूं म्हणटा की एक्शन घे इवन तुम्ही सपोर्ट करतले क्लीन इट अप. आनी जर क्लीन जायना फर्स्ट चीफ मिनिस्टरान एक एडमीट करपाक जाय की आपले होम डिपार्टमेंटाचो फेलियर. जेन्ना हे एक्सेप्ट करता फेलियर जाल्यारूच तातूंत सुदारणा कितें हाडूंक जाता. पूण एज एन ओपोजिशन MLA माय फर्स्ट थिंग इज दॅट ऑल गोवन्स हॅव टू युनायट. वी कांट बी शोईंग फिंगर्स एट एनीबडी नाव. ऑल्दो बीजेपीन हें केन्नाच करूंक ना. बीजेपीन जेन्ना मोती दोंगरार जातालें तेन्ना चीफ मिनिस्टर व्हडलो मोठ्यान बोवाळ मारतालो. तोच जो पुलीस इन्स्पेक्टर इनवॉल्व आशिल्लो ते टायमार ताका कलंगूटचो PI केला. तो कसलो PI? थंय आमी पळयलें ते पुलिसाचो एटिट्यूड अतिथी देवो भव. नायजेरियनाक आमी अतिथी देवो भव बरे आमी हॉस्पिटेबल गोंयकार म्हणून ट्रीट करताले. कसले मड्याचे पुलीस आहे. ओके रोहन, यू आर एट द सेंटर ऑफ द एक्शन. वॉट इज द लेटेस्ट आणि किती चल्लां आणि किती जातलेशें दिसता इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? दिस हॅपन्ड इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. पयलें म्हणल्यार आय थिंक दिस वॉज इवन अ शॉक टू यू. एब्सोल्युटली आज जें कितें जालां तें खरेंच निशेध करपा सारकेलें. द पुलीस हॅव फेल्ड मिजरेबली. आज लोकल्स हॅव प्रोटेक्टेड द पुलीस हॅव नॉट प्रोटेक्टेड द लोकल्स टुडे. आज सकाळच्यान आमच्या लोकांनी पुलिसेक वाचयल्या. सकाळी जेन्ना ही सगळी घटना जाली नन ऑफ द पुलीस वर रेडी टू एक्ट. ते 50चे 100 जाले. सुरवात जाली 5 नायजेरियना कडल्यान. सो इफ नायजेरियन्स कॅन नेटवर्क सो फास्ट अँड कंट्रोल, आय थिंक दिस इज समथिंग इन अ व्हेरी रॉंग डिरेक्शन वी आर गोईंग. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन, सेक्युरिटी ऑफ द पीपल आमी जे सगळे उलयतात ते खंय दिश्टी काय पडना. आणि वी द एक्सपिरियन्स ऑफ टुडे इज एक्चुअली समथिंग विच यू कॅन नॉट फॉरगेट. कित्याक टुडे वी हॅव सीन द मिजरेबल पुलीस ऑफ गोवा स्टँडिंग अँड वॉचिंग. आणि जेन्ना आमी एक्शन घेना म्हणून प्रॉब्लेम वी सायटेड द प्रॉब्लेम, द पुलीस स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन अस. सो इफ दिस आर द इश्यूज विच आर वी आर लुकिंग एट. पोर्तुगेज आशिल्ले 450 वर्सां लागले पोर्तुगेजाक काडपाक. आतां नायजेरियन, रशियन, इंग्लीश येवन बसल्या. सो वी आर ओनली टॉकिंग अँड इट इज हाय टायम बिकॉज आज परवरी जाला. तुम्ही होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, हय कितें सांगला तुमी? होम मिनिस्टरान 8 ते 10 दिसां भितर एज फार एज दीस पीपल आर कन्सर्न, दीस 54 पीपल हॅव बीन बुक्ड. इमिजिएटली दे हॅव बीन अरेस्टेड. ही हॅज प्रॉमिस्ड अस सेक्शन 307 ताका घालतलो भितर म्हणून. वी हॅव आस्क्ड की उरिल्ले नायजेरियन्स, रशियन्स हांगा तूं क्रॅकडावन इमिजिएटली करतलो काय ना. ही हॅज प्रॉमिस की नेक्स्ट 8 दिसां भितर फाल्यांच्यान आपूण क्रॅकडावन स्टार्ट करतलो. अदर पीपल हू आर देर वील बी डिपोर्टेड फ्रॉम हियर. वी हॅव ऑल्सो डिमांडेड एक्शन अगेन्स्ट द SP because the SP's language was very abusive to our people today. आज अक्षरशः तिने आमकां आज गाळ्यो मारल्यो थंय सगळ्या वचीर. हिंदीच्यो गाळ्यो ज्यो आमकां गोंयकारांक एक मान आसा पळय तो मान उरलोच ना. आज जाय ते म्हणून गेली अँड वी हॅड टू बी ऑन द रिसिवींग एंड. CM इज एश्युअर्ड. सो आमी आय एम फॉलोईंग दीस ऑन अ डेली बेसीस नाव. 8 ते 10 दिसां भितर समज देर इज नो एक्शन कमिंग इमिजिएटली, वी वील डू वॉट इज रिक्वायर्ड. कितें करतले? 8 दीस रावया न्ही. गव्हर्मेंट वील कीप 8 दीस दिवया तांकां टू एक्ट. दिना तेन्ना उलया. राजूबाब, आयकले तुम्ही कित्याक दिसता की ह्या लेवलाचेर पावले सगळे? आणि आमचो एक सदांच एक प्रॉब्लेम आसा. हांव सदांच मायनिंगाचेर उलयतां. आमी एक अशी एक अर्थवेवस्था तयार करतात इकॉनॉमी आनी त्या अर्थवेवस्थेचे मोगान पडटा आनी तीच प्रोटेक्ट करीत रावतात. टुरिजमाचें सेम जालां. टुरिजम आज चलता तें फक्त ड्रग्साक लागून अशें म्हाका दिसपाक लागलां. आनी ड्रग्साक लागून तें चलिल्लें आनी हे सगळे पळय नायजेरियन कितें करता तें सगळें गव्हर्मेंट जाणा. गव्हर्मेंट मशिनरी, पुलीस
तांचे पयलीं वेगवेगळे डिपार्टमेंटांक खबर आहा नायजेरियन कितें करतात. सगळे नायजेरियन पर्रा म्हणटा थंय रावतात. लोकल लोकांनी तांकां रावपाक दिल्यात. लोकल लोकांक ते चड पयशे दितात. ताका लागून लोकल लोक खोशयेन तांकां दितात. ते सगळं टिटो लेनीचेर सगळो बिझनेस करतात. थंय मोठ्या प्रमाणाचेर तांकां कोणाकय धरलें जाल्यार तांकां ड्रग्स मेळटात. तांचे कडेन एक सिस्टम तयार केल्या आनी ही सिस्टम गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता. ही सिस्टम जशे बाकीचे पळय आमचे वायट पळय इकॉनॉमीज आसात तातूंत भितर ह्या सिस्टमीनी भितर आतां एक माफिया तयार जाला. ह्या माफियान भितर पॉलिटिशियन्स आसात, लोकल लिडर्स आसात, सगळे तरेन गव्हर्मेंटांतले लोक सुद्दां आसात. सो आतां हे डेंजरस लेवलाचेर पावलां. हाची सुलूस आमकां आयच्या घटनेन लागता. आनी ती घटना कितली सिरियस आसा हें गोंयकाराची प्रतिक्रिया आयकल्यो. आमदार हांगा उलयले, फाटले गृहमंत्री आसात. आनी विजयान एक बरो सेशन केला. म्हाका दिसता पर्रीकाराक फक्त टिका करून न्ही, ताका सांगून की एक संदी की बाबा हे सगळे लोक तुजे बरोबर आसात, गोंयचे लोक आसात, लेट्स क्लीन अप. दीस इज दी अलार्म बेल. दीस इज दी कितें दिसता अमित बाब की जबाबदार कोण आनी इतली लेवलाचेर हें कित्याक पावलें? जबाबदार सगळे आसा. पुलीस, पॉलिटिशियन्स, वी. आज तांकां जर घरान रावपाक जागा दिता लोक जाल्यार गोंयकारूच न्ही ते भायले न्ही. सी फॉर्म भरप ना, इन्फॉर्मेशन दिवप ना, भाडें चड दिता म्हणून तांकां दवरप, आमी जबाबदार आसा. प्लस आय फील इट्स अ इंटेलिजन्स फेलियर. फूल टिटोज लेनाचेर हे जेन्ना ड्रग्स विकता आमकां जर दिसता जाल्यार पुलिसांक दिसना. हो SP आनी ताचो घोव जेन्ना त्या लेनार आमकां दिसता शेनवारचो विथ अ पोसे ऑफ police constables along, don't they know that there is drug sale here? जेन्ना तो डिस्कोनी भोंवता थंय दिसता न्ही कित्याक हे फेलियर जाला. तुम्ही म्हणटात की जे SP आनी तिचो घोव आसा हय तीच स्वताक ह्या एरिये भितर भोंवतात आनी तीच खबर स्वता ना. ह्या एरिये भितर पार्टी करतात. बरोबर. आमी पळयला स्वता, आमी पार्टी करपाक वता आनी आय एक्सेप्ट इट. वी गो फॉर पार्टीज बट वी हॅव सीन दीस पीपल. वॉट आय एम सेईंग इज दीट इज देअर पर्सनल लायफ. ते तांणी पळोवचें. पूण थंय हें दिसना. जेन्ना होल लेनीर ड्रग सेल जाता तेन्ना हे कित्याक कंट्रोल करूं शकलो ना इतलो तो पर्यंत. म्हणजे दॅट मिन्स देर इज सम नेक्सस समवेर अँड दॅट हॅज यू हॅव टू गो टू द रूट ऑफ दीस मॅटर. आतां रोहन बाबान सांगलें की तांकां 307 अंडर अरेस्ट करतले म्हणून. अटेम्प्ट टू मर्डर, कोणाचो मर्डर करपाक ट्राय केलो तांणी. म्हणजे तुमी जी चार्ज जी फ्रेम करतली आज or under particular offense that you are going to arrest them, whether that will withstand in the court. 353 ना हायवे ब्लॉक केली. कांय वेळा पूर्वी जेन्ना काणकोणा हायवे ब्लॉक केल्ली गोंयकारांनी वेळेप समाजान तांकां मारून धांवडायले. आज तुमी तांकां मारून कित्याक धांवडायले ना? तुमचे कडेन दाणे नाशिल्ले, लाठी नाशिल्ली, तुमचे बरोबर मशिनरी नाशिल्ली. जेन्ना जशे तरेन जे मोडे काडून उडयता, अधोगती त्या मोड्याची, अधोगती आज गोवा पुलिसांची जाल्या. जे थंय घडलें, जे नाट्य थंय घडलें ते तशेंच जालें. ते देन वाय डोंट यू चार्ज देम अंडर 353 or any other for blocking the highway or other section? 307 ताणी कोणाचेर सुरी मारली ना, काय केली ना. हाऊ दिस चार्ज विल स्टँड? इनफॅक्ट दे विल रिमेन इन गोवा. सरकार फक्त दोळ्याक उदक लावपाचो प्रयत्न करता. सरकार किंवा पुलीस जावं कोण आसा पळय, दिस इज बियॉन्ड पार्टी लायन्स अकॉर्डिंग टू मी. एज विजय बाब सेड, it is necessary that we need to be Goans first, beyond party lines. Think about it. And the drug is a menace to Goa. We have to accept it. आज गोंयकार जे भुरगे कॉलेजीचे आसा ते ड्रग फिल्डान गेले, ड्रग विकता, ड्रग घेता. वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस इज अ प्रॉब्लम अँड फायंड अ सोल्युशन टू दिस अँड यूज लॉ फॉर दॅट. डिपोर्ट दिस पीपल by charging them under 307. You are going to keep them here. Why not deport them? Arrest them, deport them. धाडा त्यांच्या कंट्रीक परत. विजा असं काय ना तो पळयात कित्याक रावल्या ते पळयात आणि कित्याक धाडून रावल्या द्या. ते पळयात, कित्याक तांचेर आनी खर्च करपाची गरज ना. कित्याक खर्च करता? पोसतले तुमी तांकां. तांकां पोसपाची गरज ना. 100%. रवी बाब, तुमकां कितें दिसता की हाका जबाबदार कोण? कारण तुमी गृहमंत्री आसतना हो आर्ग्युमेंट येवपाक शकता की तुमी तांकां रिपोर्ट केलो ना, तुमी दवरले, आतांचे सरकार दवरता. सो नायजेरियन सगळ्याक जाय, तुमकांय जाय, तांकांय जाय. ना आमच्या वेळार त्या वेळार सरकार आसतना आशिल्ले. नायजेरिया आजच ना, म्हाका दिसता 20-25-30 वर्सां आसा गोंयांक, देशांक आसा. ते कित्याक म्हणून आयिल्ले हांगसर? ते शिकपाक, शिक्षणा खातीर.